अनुभव दुबयच्या शारांत. नमस्कार, हांव एंथनी श्रीधर फर्नांडीस. फोटो फॅन्टास्टीक हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलार तुमकां येवकार कोत्ता. दुबय इज अ लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. दुबयच्या शारांत आमचे गोंयकार जायते जाण काम कोत्तात. थोड्यांचे बिझनेस आसा, थोडे आपले फॅमिली सांगाताक कुशल आसात. असोच एक फामाद गोंयकार आयज आमचे मदें आसा. ताची कोंकणी कांतारां यूट्यूबार तुमी जायते जाण पळयतात, आयकतात. एक खोळेकांठ एक्टर, सॉंग रायटर इश्टानो, प्लीज वेलकम केजी डिकोस्टा. केजी, वेलकम टू द शो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. श्रीधर फातराडे. गोंयकाराचो अनुभव दुबयच्या शारांत हे कारावडी आमकां तुमचे भेटी काडले म्हूण हांव काणजा सांग तुका देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. जाल्यार केजी, तुजी पुरी वळख आमचे व्ह्युअर्सांक दिवशी. हांव केजी डिकोस्टा, गांवांत कुडतरेचो. 2003 22 जानेवारी हांव दुबयच्या शारांत आयलो आनी आयज सुमार 22 वर्सां जालीं हांव दुबयच्या शारांत जियेता. तुका इतलीं वर्सां दुबय जालें जाल्यार तुवें चिंतूंक ना दुबय येवचे बोलदेक दुसऱ्या गल्फाच्या शारांनी ओ तारवार बोटीर वचोंक? सांगचें म्हणल्यार म्हजे जे इश्ट वो आमचे बॅच वो आमी जेन्ना सांगाताक शिकताले ते सगळे म्हजे फ्रेंड बोटीर गेले आनी थोडे अमेरिकाक पावले, अमेरिकाक ते रावले, थोडे परत येयले, थोडे UK गेले. आयज ते डिफरंट कंट्रीनी आपलो फॅमिली सांगाताक जिवीत सादतात. पूण म्हाका एक भुरग्यापणीसान एक म्हजें सपन आसलें, म्हाका दुबय वचोंक जाय आसलें. जायते जाण म्हाका म्हजे फ्रेंड आपयताले बोटीर इंटरव्यू दिवंक, बॉम्बे या आनी पियानो इंटरव्यू आसा. आनी त्या टायमार पियानो म्हणल्यार तूं जाणा सारकी फेमस कंपनी आनी जायते गोंयकार थंयसर आसात. सो म्हाका RCLांतूय कॉल येयल्लें, बट हांव वचोंक ना. आनी पियानोकूय म्हाका इंटरव्यूआक यो म्हूण सांगलोलें, हांव वचोंक ना. बट म्हाका एक म्हजें सपन आसलें दुबय येवचें. सो म्हजें एक एक्स कॉलीग, हांव जेन्ना गोंया काम करतालो तेन्ना ताका हांवें सांगलें म्हाका दुबय वचोंक जाय आसलें. कित्याक ताजी भयण ह्या दुबयच्या शारांत काम करताली. सो म्हाका इच्छा आसली दुबय शारांत वचोंक. सो हांवें ताका सांगलें म्हाका दुबय वचोंक जाय, म्हाका जाता जाल्यार पळय खंय काम मेळटा जाल्यार. सो ताजे सुदेशी आयज हांव दुबय पावलो आनी हांव एडना पेरेराचे काळजांतान उपकार आठयता. केजी, तुवें सांगलां ते प्रमाणे तुवें तुजो दुबय येवन तुजो बरो फुडार केला आनीक दुबय तुका जायतेच आवडटा अशें म्हाका दिसता. येस, दुबय इज माय सेकंड होम अशें म्हटल्यार हांव खंय चुकचो ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव म्हज्या फॅमिलीच्या सांगाताक दुबय कुशाल जायतीं वर्सां जियेलां आनी ती तुकाय बी खबर आसा. ऑफकोर्स. तर केजी, तुका जायतीं वर्सां जालीं दुबय आसल्यार आं, आनीक तुजे फ्रेंडान तुका हांगा हाडलेलो जाल्यार तूं दुबय आयलोलो तेन्नासान आतां पासून तेच कंपनीन काम करता? ना, जेन्ना हांव दुबय पावलो तेन्ना हांवें 5.5 वर्सां एके कंपनीन काम केलीं. मागीर उपरांत हांवें एक दुसरे फायनान्शियल कंपनीन इंटरव्यू दिवन पास जावन आयज सुमार 16.5 वर्सां जालीं हांव दुसरे कंपनीक एक फायनान्शियल कंपनीन आयज पासून काम करता आनीक हांव खुशाल जियेता दुबयच्या शारांत. गुड. केजी, हांव जाणा ते प्रमाणे तुका जाय तो गोंयचो मोग आसा. तर तूं इतलीं वर्सां दुबय रावला जाल्यार तुका गोंयचें दुबय रावन कितें मिस जाता? श्रीधर, तुजी फामील तुज्या सांगाताक दुबयच्या शारांत आहा जाल्यार तुका दुबयच्या शारांत गोंयचो मोग कांयच मिस जायना. कित्याक गोंयचें जेवण, गोंयची परंपरा, गोंयच्यो एक्टिविटीज सगल्यो आमच्या दुबयच्या शारांत जातात. इन टर्म्स ऑफ तियात्र, म्युजिकल शो, गोवन डॅन्स, आमचे फुटबॉल टोर्नामेंट जे ऑर्गनायज करता रामदानाच्या टायमार सगळे गोंयकार भेटता. आनी आमचें बिबीक, गोवन बिबीक वीच इज कॉल्ड एज अ पोर्चुगीज डेलिकसी आमची इजिली अवेलेबल आसा. दुबय कॉस्ता एन कंपनीचें बिबीक अवेलेबल आसा. जायत्या शॉपांनी तें दुबय मेवता. सान्नां मेवता. ऑर्डर करीत जाल्यार कितले गोंयकार आमकां सोरपोतेल करून दिता.
सो हांव गोंयचें व्हडलें अशें दुबयच्या शारान मिस करिना. तियात्र जाता, तियात्रान कार्निवालाचे हेड जाता, सगळें जाता. सो व्हडलेशें काय हालीं इतलीच दूख भोगता जेन्ना आमचे गोंयचे माय भुंयेचेर जे आमी विचून काडलेले आमदार अत्याचार करता तेन्ना दुबय रावन आमचें काळीज रडटा. केजी हांवें तुका जायते दुबय तियात्रांनी पळयला, तशीच तुजी यूट्यूब कांतारां कोंकणी कांतारां यूट्यूबाचेर आसात. जाल्यार हीं कांतारां तूं यूट्यूबाचेर घालपाक आनी तियात्रांनी नाचपाक तुवें गोंयांत सावन सुरू केलें काय दुबय येवन तुवें सुरू केलें? म्हाका कोंकणी पालकार येवपाची आनी कांतारां म्हणपाची आनी तियात्रांनी एक्टींग करपाची जायती उमेद आसली. आनी हांव दुबय येवच्या आदीं गोंय हांव जायत्या डायरेक्टरांक एप्रोच जालोलो, बट तें सक्सेसफूल जावंक ना. तेन्ना जायते डायरेक्टर विचारताले तूं कोणाक आसला, तुवें पयलें खंय एक्टींग केलां, तुवें केन्ना कांतार म्हणलां, अशी तेन्ना कोदिसांव आसतालीं डायरेक्टराची. आतां तूं बँड आलयल्यार गोंयांत तियात्रीस्ट जाता. सो हांव कोंकणी पालकाचेर दुबयच्या शारान चडलो 29 सप्टेंबर 2011 आनी म्हाका कोंकणी पालकार हाडपी बाब एंटनी देवारका, ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताणें आयज पालकार हाडलेलो म्हूण ताच्या उपरांत हांव यूट्यूबाचेर आनी जायत्या तियात्रांनी नेसोंक पावलो. गुड. सो येस, आमी दोगूय बाराबोर तियात्रांनी काम केलां, दुबय केला, तशेंच आमी UK गेल्यात. गोंयान मात पावोंक ना तुजे बरोबर. सारकें? सारकें. तूं जायते तियात्रांनी नेसला, बरोच एकदम खोडेकांत एक्टर तूं. आनीक हांवूय तुजे बरोबर दुबय UK पासून तियात्रांनी गेलां, पूण गोंयान मात पावोंक ना. हय, आनी आमचो UKचो टूर आमच्यान केन्नाच विसरोंक जायना, बिकॉज दॅट वॉज द फन वी हॅड इन UK. आनी तो एक आठवेच तरेचो एक एटमॉस्फियर आसलो आमच्या सोंपलोलो सेल्वीच्या सांगाताक, कॉमेडियन आगोस्तिनीच्या सांगाताक. दॅट वॉज अ डिफरंट फिलींग. बट हांव पयलोच UK 2014 हांवें UKच्या पालकार पांयां दवरलेलो आनी तेन्ना हांव उपकार आठोवंक सोदतां टोनी गोन्साल्वीस, फेलिक्स गोन्साल्वीस आनीक एंटनी देवारका. हांकांच लागून हांव 2014 पयलेच फावटी UKच्या शारांत हांवें कांतारां गायलेलीं. ओके, एकदम बरी खबर. आनीक तूं सांगता ते प्रमाणे इट वॉज रियल फन. आनी म्हजी पयली ट्रीप UK शारांत आमचे तीन शो जाल्ले. या आनीक म्हाका एकदम खोशी भोगलेली. आनीक म्हजो रोल आसलो एकदम कॅरेक्टर रोल त्या तियात्रांत, निकी दिएंबोरा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. बट श्रीधन दे फातराडे तो रोल करतालो तो तुका खंयच्याय तुज्या वारकेकारांनी वो फातराडकारांनी पासून वळखोंक ना, त्या पळोवन म्हाका बहुत हांसोंक कशें येता. सारकें म्हटलें तुवें. आनी म्हजे दुबयचे फ्रेंड आसलेत, जशे पळय जॉन आनीक थोडे, ते म्हणटाले म्हाका दुसरे तूं सारको दुसरोच कॅरेक्टर केलो आनी तुजो गेटअप दुसरोच जालो म्हूण. भले सिंग. हांव आनी मॅथ्यू दोगूय काम करतले. तसोच संपलोलो आमचो सेल्वी, कॉमेडियन सेल्वी, हाचे बरोबर आमी काम केल्लें. आनी त्या तियात्राचो म्हाका भरपूर उगडास आसा. केजी, हो आमचो शो सोंपयचे आदीं हांव तुका एक प्रस्न विचारूंक सोदतां. हांवें पळयलां तुजी यूट्यूब चॅनलार बरी मोरालाची कांतारां, बरी स्टोरीज आनीक कॉमेडी, तशेंच पावरफूल पॉलिटिक्स कांतारां आसतात. तर ही पॉलिटिक्स कांतारांचेर तुका यूट्यूबार कितें कॉमेंट्स कितें येता? पॉलिटिक्स कांतारांचेर कॉमेंट्स आमच्या गोंयांत जायते ग्रूप जालेले आसा. थोडे धर्मवादी, थोडे पार्टीवादी, थोडे जातीवादी. सो सगळे आपले कॉमेंट्स मारता. थोडे आमचे गोंयकार म्हजे फ्रेंड आहा ते म्हाका मारताय, बाबा तूं पॉलिटिकल कांतरां म्हणटा, तुवें गोंयचे पासत कितें केलां. हे म्हाका सदांच जाय जाताय. बट आमगेलें कंट्रिब्युशन कितें आहा तें आमी पब्लीश कोन्नाय. इन 1986 जेन्ना कोंकणीचें एज्युटेशन जातालें तेदो हांव धाकलोसो भुरगो आसलो. म्हाका कोण एकल्यान आपयन येयलो मुगे फ्रेंडाक, यो म्हणून लागलो. आनी हांव कातोन दिताय रुपाचे वरान रस्त्यार घाल म्हणपा लागलो. म्हजे बरोबर जायत जावं भुरगे आसले. आमी ऑन रस्त्यार घाताय.
रस्तो ब्लॉक कोंकणी एज्युकेशना टायमाचे 3 दिसांनी आख्या आमगे आड्यार पुलीस भोंवताय कोण रस्तो ब्लॉक केल्लो आहा तेदोन दवरपाक सो आमकां खबर ना कितें तें आतां आमच्या पोटाक गुपकप कितें आमगे केन्ना बॅड रिकॉर्ड हुयना सो आमगेलें इलेक्शन कॉन्ट्रिब्युशन फ्रॉम 1986 टील डेट पॉलिटिक्सा आनी गोंयचे पासत आहा जाय जाणां आमी हिंग रावन हेल्प कोताय बट ते आमी पब्लीश कोन्नाय इन टर्म्स ऑफ ऑर्फनेज चॅरिटी जाय जाय आमी कोत्ताय गोंयचे पासत कोण वावुरताय तांकां गोंय सांबाळपाक कळना तुका बट आमगेले आमी सगळे पावटी आमदार मंत्र्यांक बोट दाखयले म्हूण जायना हितून आमगेले लोकांची मिस्टेक आहा तें एक कॉमन फ्रेज गोज सोरो चिकन मटन ऑर बियर तेजेर बाल्लो वोट काबार सो हे सदांच आमचो फादर बॉलमॅक्स पासून आपल्या शर्मान आनी खंय आपलें भाशण कोत्ताना सांगता सो गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा आमकां गोंयकारांक कितें बरें आनी कितें वायट तें इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां केजी हांवें पळयलां तूं युट्यूबार वो तियात्रांनी जाय तीं कांतारां चड करून पॉलिटिक्स कांतारां म्हणटा तेन्ना तुजे फॅमिलीचो तुका सपोर्ट आसता सिद्धांत तूं जाणा आनी मारिसाकूय तूं वळखता म्हजी गोरकान ते इतलीं वर्सां दुवे आसलें जेन्ना जावं ते पॉलिटिकल कांतार वो बऱ्या मोरलाचे कांतार कॉमेडी कांतार ओर डिवोशनल ओर रिलिजियस कांतार हांव पयलें कांतार बरयलें म्हणटच हांव म्हज्या बायलेक हांव घरकान्नीक दाखयतां हें अशें अशें हांवें कांतार काडलां सो म्हजी उतरां हूंय हास जाता पॉलिटिकल सॉंगां वो कितें मातशें हें आहा तें म्हाका सांगता हें मातशें गायनाका तें करनाका आनी ताजो म्हाका होल सपोर्ट आनी फूल सपोर्ट आसा म्हणल्यार म्हज्यान जाता शी इज द बॅकबोन ऑफ माय यूट्यूब चॅनल इट्स व्हेरी सपोर्टीव वायफ म्हणजे तुजे बायलेचो तुका बरो सपोर्ट मेवता एकदम बरी खबर केजी तुका चड देव बरें करूं कारण तुवें तुजो मोलादीक वेळ काडून हे आमचे प्रोग्रामांत गोंयकारांचो अनुभव दुबायच्या शारांत हांगा आयलो आनी तुजो अनुभव आमच्या व्ह्युअर्सांक दिलो देखून जाल्यार तूं आमच्या व्ह्युअर्सांक तुजो संदेश कितें दिवंक सोदता सिद्धांत तुका हांव पयलो काणजांतसान सॉरी म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका ह्या प्रोग्रामाक जायते पावटी आपयलो बट बिकॉज ऑफ माय बिझी शेड्यूल आय हॅव टू पोस्टपोन एवरी नाव एंड देन दॅट इज ऑल रायट या सो हांव म्हणटा जे कोण गोंयकार दुबय शारांत येता ताणें येवचें आनी एक बरे कंपनीन काम करून तुमचो तुमी घोराबो दुबयच्या शारांत रावन करूंक जाता आनी तुमच्या फॅमिलीच्या सांगाता खुशाल रावंक जाता पूण म्हजें एकूच सांगणें आनी मागणें गोंयकारांताय तुमी खंयच्याय कोणशा कोसा संवसाराच्या पूण गोंयकारांचें नांव आनी गोंयचो बावटो सदांच वयर दवरात सिद्धांत बाब तुवें म्हाका ही कार्यावळी काडलो गोंयकारांचो अनुभव दुबयच्या शारांत देखून हांव म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीचें नांव तुका काणजांतसान देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं तशेंच आमचो इश्ट सोर्गेस्त A.B. लुईस हाणें 2019 ह्या वर्सा मुनीस मनशांचो बाजार तियात्र दाखयलेलो आनी आमी दोगांयनी क्लॅशींग रोल्स केलेले हे तियात्रान पळय तेदना दाखयलेलें तें आतां गोंयान घडटा ते तियात्राचे थोडे देखावे तुमचे मुखार हाडटा आनीक सोर्गेस्त A.B. लुईसाचे ओतम्याक सोर्गींचें सूख फावो जावंक मागता आता मिटिंगे सर नव्हता झाला रोखडोच येतलो आपण आयलो गोंयकार भाव भयणानो अशी आसतात तुमी हांव सोशल वर्कर स्पेशली तुमकां मेळोंक आयला हो कोता एसटी चॅनल आमच्या सराचे एकूच सुद्धा म्हणचे वैकुंठ सुद्धा एकूच दोन शिकतात आमी ओगी कित्याक आसता आमचे ओदेशी हो सरकार करता आनी हे आमकां सांगतात जायतीं वर्सां आमकां हातान हात घालून आनी आमचे कोले बरे जाले कमळाक उदकाचे गोंडे व्हरोन आमकां चीक लागली झाडू सफाई करूंकूच विसरले
नाल्लाचे सुरोपायन भोंड्याने असले राज. आता आमचे नशीब आम्हीच करूया आणि पुढे करूया. हे पेन आणि पेपराचो सिंबल घेऊन हे पेन कितें बरयतले ते स्वतूच बरयतले. आसरो तुमकां हांव दिता. मीटिंग होता है 100 महीना एक पार्टी लोका तुम्ही प्रॉब्लेम आहे का मीटिंग आणि किती बोलते आसराव तू दितालो तुझ्या आसऱ्याची आमकां जबरदस्ती गरज नावाचे सुरू मायन बोड्यांनी हात चोरेला शिरून पूण तो म्हण दितलो म्हाका मातशी उडक्यो मारीत मारीत हांगा पावला सांगता येवन दिसता करेक्ट हे काम असा मोठा होत आहे आणि त्यांना चित्र वाला असा तो हांव तुमकां दाखयता. वारे वा एसली जगत असो पिल्लेकर गोंयकार तुमी पूण रत्नागिरीचो तुजी सगळी म्हायती सांबाळून दवरल्या. विक्रांत दुकरा कितलो नारो बेसार सोसायटा पासून जाल्यार तो दुकोर परत उडकी मारून त्या चिकलांत पण तो नका सांग आमी तुमकां आमचो आसरो आनी सांगात दिलो. तूं आमकां आदारी करून सोसवून आमी तुका ओगी रावले. तुज्या मतलबपणान तुवें आमच्या विश्वासाक घात केलो. एका आमदाराक निवडून हाडटात हे गोरजेची सेवा करून. अरे गोरजेची तर सोड तुम्ही तुमच्या मायकूच विकून खाता. विश्वास दवरताचा कोणाचेर हो एक दोष आनी सादार दोष तुजो. आमी तुमकां निवडून हाडटात आनी रासाचे पोदेर बसयतात. तिवूय जाल्यार वेचून फकत 5 वर्सां. इलेक्शनाक शिकोवन तुम्ही गांवांनी भिकाऱ्या भाशेन वता मागून भोंवतात. फकत आमचे माणकुले खंय लुटून पोटाचे भीक मागचेले भिकाऱ्याक आमी पयस करतात आनी असल्या काळान आमी सांगात दितात. पुर्तुगेज गोंयाक लुटून खातात म्हणून फ्रीडम फायटरांनी पुर्तुगेजांक धांवडायलेले पूण नको जाले कोचोच बेगी रावन आमचे गोवान भायर आसतात. तुझो प्रश्न कितें आसा तो म्हाका सांग. कित्याक आमची पार्टी जावन आसा एक नॅशनल ऑर्गनायज पार्टी NOP. तुका खबर आसतली. कोटी कोणान फॉर्म केल्या ही नॅशनल ऑर्गनायज पार्टी. दाखूय गावता तुम्ही स्वार घेता वसरो मनीस आनी दुसऱ्या पार्ट्यांचेर विरोध उलयता. हांगा पुडून गावले जाल्यार तेच पार्टीन लार्कीन बसतलो. आमच्या विश्वासाचेर प्रॉब्लेम जातलो. इलेक्शनाक तुम्ही वता लागून भिकाऱ्या भाशेन भोंवतात आनी एक पार्टी निवडून येयल्या म्हणटच एका भाशेन हे आमी ते पार्ट्यान उडक्यो मारतात. पूण तुमी नाचतात म्हणून आमी नाचचे ना. नांव बायल्यान पडोवन ते एकदम बरो दिसता पूण एक पार्टी बोला म्हणून पडटच आमी ताका काडून कोण सांगता. अरे किती उलयता चोवीस आमकां कात्रीपणे कातारतात मरे. बऱ्याचीतल्या हांवें तुका सांगला हांव नको तो मनीस म्हज्या घरा लागीं कसो पावलो तो. शेनोय म्हजो कॉलेज फ्रेंड म्हजे सांगता आनी हांवें ड्रग्स घेवंक ना. But you have been caught red-handed, my dear. हांव जाणा तूं म्हजी सजमजो नाय म्हूण कारण तुवें आपलो सोयम दिला. मनीसपणाची ओळख ना तुका. पळय आमी दोगांय सांगाताक आसली न्हय सो लेट्स बी फ्रेंड्स. Oh, that's so sweet of you. म्हणणे असा पुलिसांची फ्रेंडशिप ना म्हूण दुस्मान काय पासून बरी न्हय. केन्नाय फायदो काडून आमची गरजेची कामां करून घेता. सजमोनिया देखूनच हे बलात्कार जाता ते बंद जावचे. तुमच्या असल्या जानवरांक पयलें वचूंक जाय.
Easy, easy, easy. मेवता म्हूण जाय तशें आंगार उडोवंक फावना. सायड इफेक्ट जायते जाता. अरे हे तू कितें करपाक सोदता? देवाचेर इल्ली भिरांत तरी दवर. आयलो यो 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 एमएलए साहेब यो ताका सारवार करून गायलाय कांयच उपयोग जावचो ना. नवीन तुवें जें कितें केलां तें खूबच वायट केलां. अरे तुमी ताका फसयलां आनी हें तूं बरे भशेन जाणा. आदेश म्हाका सारवार कर. मल्लीक एशली जगर जावन आसा एक व्हडलें मानगे बीग क्रोकोडायल. ताच्या चपक्यान पडप म्हणजे आपलो जीव रिस्कार घालप. तूं संवसाराच्या आशेक बुडलें आनी फसलें आनी आतां रडटा. आता रडोन कसलोच फायदा ना. तोरी सगळी कारामती तुजी आसली. एशली म्हाका. जर अदृश्ट तुफानाक सापडत जाल्यार तू फोंडान पडटलो फोंडान. ते ओदृश्टाचेर कशें आयलें तें ताका कळोंक जाय. शेनोय तुजोच कॉलेजीचो फ्रेंड तुका रोस्तार मेळ्ळो. मुस्लीम दोतोरी सांगून ताणें तुजें गाडी जिखोवन घेतली. उपरांत तूं ताका आपल्या फ्लॅटान घेवन गेलें. ताणें म्हजे विरुद्ध तुका 2 फायली दाखयल्यो. तूं ताच्या उतरांक भुल्लें. आपले गूट तुवें ताका उक्ते केले. उपरांत तुजे ड्रिंक्स अँड ड्रग्स तूं बेसूद. आनी तो मनीस पळोवन गेलो. तो मनीस पळोवन वचोंक ना पूण तुमी ताका नाताक केला अशें तुका दिसता. फुडली काणी तुमकां हांव सांगता. ह्यो सर आसा तुज्यो त्यो दोनी फायली ताचो म्हाका कसलोच उपयोग ना. कित्याक एवलीन म्हाका फोन करून पयलेंच सांगलेलें पूण हांव थंय पावच्या आदीं थंय पुलीस पावले. ते करून हांव फुडें येवं. पूण शेनॉय अरे तूं फुडें ताच्या फोनाक रावता आसतलो ते सगळे प्रूफ ताजे लागीं आसात म्हणून. पूण तुमी ताका वचोंक वाट दिली आनी तो म्हज्या ताब्याक सांपडलो. आतां ते प्रूफ आनी शेनॉय म्हज्या ताब्यान आसा. प्लॅनिंग तूं कांयच भियेनाका. केस सगळी हांव पळयतलो. तुका हांच्यांनी कांयच करूंक जावचें ना. तुज्या पासत हांव झुजतलो. थँक्स हजबंड. जगलावणे मारता तेन्ना पळोवपाक खूबच सुंदर दिसता. पूण तेंच जगलावणे जर तुफानार सापडत जाल्यार वीज मारून ताजो परिणाम खूबच वायट जावपाक शकता. लक्षांत दवर. एशली जगर तुजो शेवट तूं सुपूत घेवच्या पयलो जातलो. मार्क माय वर्ड्स. भारत देश आमच्या सगळ्याचो. ह्या भारत देशान आमी एकवटान येतात पूण आमच्या मध्ये फूट घालपी तुमीच. तुम्ही फकत साद्या मनशाच्याच फाटल्यान वागता. लॉ स्टोरी दवर. तुझ्या प्रोफेसरांचो रेस्पेद सांबाळ हो लोक तुका सलाम मारता. देवाली तूं कांयच भियेव नाका. तुका हांच्यांनी कांयच करूंक जावचें ना. हजबंड प्लीज हेल्प मी. हजबंड तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. आतां एवलीचो आवाज म्हजो आवाज जालो. हांव कसलेय परिस्थितीन एवलीक न्याय मेळोवन दितलोच. ताचे पासत हांव झुजतलो. हांव एशली जगर फूड आसतोर तुजो शेवट शेरूल जातलो. शोवेन तुजें काम जालें. दुसऱ्याच्या चिंतनाचेर बोट घालून तुम्ही वाईट करीत रावता. एशली तुका दिसता ह्या खेळाचो तूंच राजा म्हणून. पूण एक लक्षांत दवर. हो खेळ कसो खेळूंक जाय तें हांवूय बेस बरे भशेन जाणा. समजी काय असल्यार
समजूक वेळ लागना. सोजमोतले मनशाक समजिकायची गरज ना. एवली आनी दुसरो उपाय ना. तुवेंनूय चिंतूक जाय आसलें. I can see a complete mental stress on your face. This is a political game. Shavin, फाल्यां social media एक article येवंक जाय that she's been caught in this case and thrown out of our party. आनी एकाच लागून ताका आमचे पार्टींतले भायर ते तोडफोडटले सोडपाचे नवनीताय आपलो हात धरता. विकाचो परिणाम ताका मेळोंकूच जाय. Shavin, this case is yours. आतां तुका जाय तें कर. पूण म्हजो सोपूत घेतले उपरांतूच सद्याक she is mentally dead. पेपरार एक हेडलायन Emily got a mental stroke of neurological disorder. I would also like to take this opportunity to thank the government of Dubai, its leaders, and UAE as a whole. पडे तरवात गोंयकारांचो अनुभव दुबायच्या शहरांत देव बरें करूं मोग आसूं.